सध्या तुमकां खबर आसतलें आतां आमी IDCन आसा. ही आमची तुवें IDC आणि आमी जे उबे आसा ती सेकंड फेज. सो सेकंड फेज ही अरावंड 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो ह्यो. त्याच्या पयलीं जर तुमी रायट सायडीन पळयशात जाल्यार 3 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलमोस्ट लँड तो. सो 7 लाख सुमार जागो आसा इंडस्ट्रियल IDC आमी जेका म्हणटात. आता विषय असो जाला की हांगासर एक रेप्युटेड जनरेटर कंपनी आसली. फॉर सम रिजन तांकां खबर ना की एनवायरमेंट हांगासले बरें मेळोंक ना काय आनीक खंय बरें मेळटा काय म्हणून. जाल्यार त्यो फॅक्टरी जी मेजर फॅक्टरी हांगासर जी बुस्ट करी खास करून एम्प्लॉयमेंट आमच्या गांवच्या लोकां खातीर नाल्यार सय भोवती गांवाच्या लोकां खातीर ती फॅक्टरी आयज महाराष्ट्रान शिफ्ट जाल्लेली आसा. एंटायर फॅक्टरी वन ऑफ द रेप्युटेड बरी व्हडली जनरेटर मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी आसलेली ती. सो बेसिकली म्हाजो सांगपाचें कारण कितें आसलेलें की जेन्ना इतले एरिया IDCन घेतलेली आसा आनी रोजगार जर आमच्या स्थानीक लोकांक मेळना जाल्यार असल्या IDCचो आमकां कितें फायदो जातलो. सो त्या भायर जर आमी आतां लेटस्ट जर न्यूज आयकत जाल्यार आमकां आमच्या हॉनरेबल MLA मिस्टर जीत आरोलकर हेणेनूय एक बरें काम सांगलेलें की इलेक्ट्रॉनीक सिटी ज्या जाग्यार 8 लाख स्क्वेअर मिटर जागो गेल्लो आसा ताका 10 वर्सां जालीं आसा. सो आमदारान कितें सांगलेलें की थंय एक प्रशिक्षण केंद्रूय चालू करतलो वीच इज अ व्हेरी गूड मूव. प्रशिक्षण केंद्र चालू केले उपरांत एक स्कील लेबर आमकां मेळोंक शकता. पूण म्हाजो फक्त प्रश्न इतलोच आसलेलो की सरकार तांकां एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम दिवंक शकता काय कितें. कित्याक प्रशिक्षण घेवन जर फॅक्टरी ना थंय जाल्यार ते फॅक्टरी येतल्यो खंयच्यो कसल्यो फॅक्टरी येतल्यो ते आजून तेंच्यांनी काम स्टार्ट करूंक जाय तेंच्यांनी मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट करूंक जाय भुरग्यांक कामाक घेवंक जाय. सो हेका खूब तेंप लागता. सो तुमकां खबर आसतली की 2023-24 एक इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॅटिस्टिकान एक सर्वे रिपोर्ट हाडलेलो. भितर तेंच्यांनी सांगलेलें की इंडियन जी अनएम्प्लॉयमेंट इंडियेची जी रेट आसा ती 4% म्हटल्यार गोवाची आसा ती 8.7% कितें तरी. तो कॉन्ट्रोवर्शियल जाल्लो स्टेटमेंट बट मिनिस्ट्री ऑफ तेन्ना 23-24 अशें सांगलेलें की गोवाची बेरोजगारी संख्या ही भरपूर वाडलेली आसा. सो आतां आमी 25-26 पावल्यात. सो तेका लागून ही बेरोजगारी संख्या जी वाडत आसात ते बेरोजगारीचेर येता ते बजेटान हे बेरोजगार जे आमचे यूथ आसा तांकां कितें फायनान्शियल एसिस्टंट मेळटलो काय कितें सरकारा कडसून नाल्यार कितें आसतलें की ट्रेनिंग घेता ITI घेतला आनी जॉब ना एटलिस्ट त्या भुरग्यांक फायनान्शियल कितें तरी सपोर्ट मेळोंक जाय. फायनान्शियल सपोर्ट कसो म्हणटा की गृह आधार मेळटा सिनियर सिटीजन मेळटा तशें अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ह्यो सद्या जर तेंच्या दोळ्यांनी पळयशात जो होप दिसोंक जाय थंय निराशा दिसतात. गव्हर्मेंट जॉब स्कॅम जाल्लेले आसात थंयूय लोकांक तेंचेर विश्वास ना आता की आमकां मेळटल्यो सर्वीस ह्यो काय मेळच्यो ना काय म्हणून. सो अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दो ह्यो वाडत आसा गोंयान आनी येता ते बजेटीन ह्या अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपा खातीर गव्हर्मेंट कितें प्रोग्राम्स हाडटलो कितें फॅसिलिटीज प्रोवायड करतलो हेजेर आमच्या युथांचें लक्ष आसा. तेका लागून गोवाचो जो बजेट आतां येतलो तेन्ना हांव मुख्यमंत्री जे आमचे फायनान्स मिनिस्टर आसात त्या भायर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे ते पालक मंत्री आसात तेणी हेजेर मातसो लक्ष खूब केंद्रीत करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की अनएम्प्लॉयमेंट जे कितें वाडत चल्लेलें आसा तेजेर खंय तरी एक अंकूश हाडपाची गरज आसा. दीसभर आमकां हांगासर कॉल्स येतात बरे ग्रॅज्युएट शिकलेले बरे स्कील आसलेलेवूय भुरगे कोणी डी फार्म केला कोणी बी फार्म केला असलेवूय भुरगे आमचे कडची एज अ पंच मेंबर म्हणून हाडून आमचे कडची एप्लिकेशन दिसता ते पळोवन दूख दिसता. आयज आमकां म्हणटा मोपा एअरपोर्ट जालो 90% पेडणेकारांक थंय जॉब मेळ्ळे म्हटल्यार 90% पेडणेकार म्हणटा आमकां जॉबूच मेळोंक ना थंय. सो ह्यो अनएम्प्लॉयमेंट विशय जो आसा जो खूब गंभीर आसा तेजेर म्हाका दिसता सगळ्यांनी विचार करपाचो गरज आसा. इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी 10 वर्सां थंय पडींग आसा 8 लाख स्क्वेअर मिटर जागो गेल्लो आसा प्लस ह्यो एक 16 लाख स्क्वेअर मिटर जागो ह्यो तुयानूच गेल्लो आसा जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. आनी अनएम्प्लॉयमेंट इतली वाडल्या एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार हेजेर खूब सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. हातून आतां वेगवेगळे कंपनी आसा ते चलना व्यवस्थीत इंडस्ट्रीन. IDCन जितल्यो एट प्रेझेंट ज्यो फंक्शनल कंपनीज आसात दे आर लायक वर्कशॉप्स. तेंचे हरशी तितले जनरेट जायना तो क्वॉलिटी जॉब हांगासर ना. हांगासर तो क्वॉलिटी जॉब नसल्या कारणान भुरगे थंय कामाक वचोंक सोदिनात कारण की तेंचो एक्सपेन्स बेस जाता आनी हांगासर तांकां कामाचेर तितलो पेमेंटूय तांकां मेळना. सो रेप्युटेड कंपनीज म्हाका दिसता आतां तुमकां खबर आसतली की सनबर्न हाडलेले हितून त्याच भाशेन जर एक इंडस्ट्रियल एक्सपो केल्लो इलेक्ट्रॉनीक सिटीन
थंय जर इंडस्ट्रीज येयल्ले एक्झिबिशन घातलेले Exhibition. जाल्यार एटलिस्ट थंय रिक्रुटमेंटूय जावंक शकता असले त्या भायर जर एक्सपोज जाल्लो थंय इंडस्ट्रियल एक्सपोज जाल्लो जाल्यार बऱ्यो बऱ्यो कंपनी येवन थंय आमची इलेक्ट्रॉनीक सिटी पळोवपाची इंट्रस्टूय दाखोवपाची सो म्हाका दिसता हेजेर सरकारान खूब कितें कितें उपाय योजना करपाची गरज आसा